प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 3रो विस्वोर वोड 8 ते 15 पर्यंत. जॉन chapter 3 verses 8 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. वारें आपणाक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकता, पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळो. जीं कोण आत्म्या थावन जल्मल्यांत तांचें सोवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावंक शकता? जेजून ताका जबाब दिलो, तूं इस्रायल पोरजेचो शास्त्री आनी तरी तूं हें नकळोय? खरेपणीच हांव तुका सांगता, आमी जाणो तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिना. सुर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानतले? स्वर्गार थान देंवलेल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गार सोडीत. जसो मोइसेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतो. अशें पुताचेर वावर ठेवतल्या सोमेस्ताक कास्नीक जिवीत आसतलें. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान पोत्तून आमकां निकोदेमास आनी जेजूची जी भेट जाली ताजे वयर आमकां नियाळ करपाक मेळटा. आनी भाव भयणीनो, वो निकोदेमास जावन आसलो एक फारिजियो आनी तो जेजूचे कडेन रातीक येता, कित्याक फारिजियो जेजूचेर आड येताले. पूण निकोदेमासान जेजूक पळयलो कितली वजा बांदता कोत्ता, मिलाग्री कोत्ता, आनी तो आतां जेजू कडेन रातचो येता. जेजू ताका सांगता, कितें सांगता? तो म्हणटा, हो नो जल्म जायना जाल्यार आमच्यान जेजू देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जायना. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी आमचो नियाळ ह्या 14 आनी 15वी ओळीर आयज आमी करया. जेजू निकोदेमासाक कितें सांगता? म्हणटा, जसो मोइसेसान ओराण्यान सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावार ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत आसतलें. म्हणटच भाव भयणीनो, हे मोइसेसान ओराण्यान सोरोप कित्याक उबारलो? कितें घडलें? देवान मोइसेसाक विचून काडलेलो ह्या इस्रायली पोरजेक इजिप्ताच्या गांवांतल्यान भायर काडून आनी तांच्या गांवा कडेन व्हरपाक. केनन गांवान वा इस्रायलीच्या गांवांत थंयसर ताका एक जागो तयार केल्लो. पूण वाटेर कितें घडटा? हो इस्रायलची पोरजा देवाचेर आड येता, मोजाचेर आड येता, गुणगुणटा. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो? जेन्ना कोण गुणगुणटा, कोण देवाचेर आड येता, देवाच्या मनशाचेर आड येता, आतां देंवचाराक तांचे वयर पदवी मेवता. आनी देंवचारान कितें केलें? तेजे सोरोप आसले ते तांकां मातशें सगळें मातशें कितें केलें? ते सोरोप भायर येयलें देंवचाराच्या पदवेन आनी खूब जुदेवांक चाबून तांकां जिवेशी मारले. पूण भाव भयणीनो, देव इतलो काकुतकार, ताणें मोइसेसाक सांगलें, ताणें म्हणलें, तूं एक सोरोप कर, एका लोखणाचो सोरोप कर आनी तो वयर एका जाग्यार उबारून दवर. जड लोकांक तो सोरोप चापता. जेन्ना तो लोक त्या सोरपा कडेन पळयता, त्या लोखणाच्या सोरपा कडेन पळयता, ती आतां वाचतली, ती आतां तांकां पेकोणी मेवतली. आनी भाव भयणीनो, खूब वर्सां जावन जेजू आतां खुर्सार वेता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता की जो कोण पुताचेर भावार दवरता तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें, म्हणजे कितें? ज्या दिसा आमी जेजूक खुर्सार पळयता, ताणें आमचे पासत कितें केलां तें ताचेर आमी भावार दवरता. ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमी नितोड जाता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आतां भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं जाता, आमच्या सुगीच्या बापा बरोबर संबंद धरूंक जाता, कित्याक देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता.
म्हणटच ज्या भाशेन भाव भयणीनो पोन्न्या कोरारान लोकांनी त्या लोकांच्या सरपा कडेन पळोवन तांचो जीव ताणें भांचलो वा तांकां पेकोणी मेवली. तेच भाशेन भाव भयणीनो आमकां फकत पेकोणीच न्हय आमच्या कुडीन, पूण आमकां आतां एक सासणीक जिवीत जिवपाक मेळटा जेन्ना आमी खुर्साचेर पळयता, जेजू हुमको तो पळयता, ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं आमी ताणें कितें केलें आमच्या पासत ताचेर आमी भावार्थ दवरता. आतां आमी एक नवी रचना जाता आनी आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आतां आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता. आमच्यान आतां देवा बरोबर जें जेजून घडलां ताचो सगळो फायदो आमकां मेळोंक जाता. आनी जेन्ना आमी त्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमचें जिवीत सारता, आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. आनी हें जैतिवंत जिवीत जियेल्या उपरांत आमच्यान ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आमच्यान जेजूच्या नांवान मिलाग्री आनी अजबा करूंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो केरी भाशेन ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करूया. आमी जाणो जावंक जाय की कशे भाशेन देवान आमकां भेसांनी भरल्यान आमकां पवित्र आत्मो दिला. आनी जेन्ना आमी जाणो की आमी देवाची भुरगीं म्हणून देव आमच्या सवे आहा, पवित्र आत्मो आमच्या सवे आहा, आतां आमच्यान हें नवें जिवीत जियोंक जाता. आमच्यान आतां हें भावार्थीचें जिवीत जियोंक जाता. आतां आमच्यान आमच्या देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता आनी त्या संबंदा वरवीं आमच्यान आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता आनी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. जे भाशेन जेजून ही सजमणी निकोदेमासाक दिली, आयज आमी जी देवाचे आमी म्हणटा जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा आमी जेजूचेर बावर दवरता, आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या नात्यान वचून देवाचें उतर परगट करूंक जाता आनी ताका जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. तर आयज बाबून हें करपाक आमी फुडें सरया, ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया आनी खरेच भाशेन देवाचें राज जेजूचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.